देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:21 वळ 28 ते 32. तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयली सुरशी येवन म्हणलें, पुता, वच आनी दाकाच्या मळ्यांत आयज काम कर. पुतान म्हणलें, वेता सायबा, पूण वचूंक ना. मागीर दुसऱ्या लागीं वचून ताणें तशेंच म्हणलें. पुतान जबाब दिलो, ना वचना. पूण उपरांत मन बदलून तो गेलो. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची कुशी केली? ताणें म्हणलें, निमाण्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दल वसूलदार आनी शिंदोळ बायलो तुमचे आदीं सोर्गीच्या राज्यांत वेतात. कारण जुवांव देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट दाखोवंक तुमचेशी आयलो. पूण तुमी ताचेर बावाट दवरूंक ना. पूण दल वसूलदारांनी आनी शिंदोळ बायलांनी ताचेर बावाट दवरलो. तें पळोवन तरी ताचेर बावाट दवरूंक तुमी तुमचें मन बदलूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.